नमस्कार. भांगरभूंयच्या खाशेली खबर कार्यावळीत तुमका अनुजा चेतन खांडेपारकाराचो येवकार. तुळस सगळ्यांगेरूच असता. तुळशीची पानां कणसां घाल्ले उदक 1 म्हयनो सेगीत सकाळी रिकाम्या पोटाचेर पियेल्यार खूप फायदे आसात. हाका लागून रोग प्रतिकार शक्त वाडटाच, तशेंच पचनक्रिया सुदारपाकूय मजत जाता. दर दिसा सकाळी तुळशीची पानां कणसां घालून 1 पेलो उदक पियेल्यार कूड पुरायपणान निवळ जातली. तातूंतले अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म कुडीक डिटॉक्स करपाचे काम करतात. देखून काती संबंधित समस्यांनी तुळशीचे उदक खूप फायदेशीर. पचनाच्या समस्यांचेर तुळशीचे उदक हो एक बरो उपाय. ते पियेल्यार ऍसिडिटी उणी जाता, पचन बरें जाता. जर तुमका गॅस आणि दाह सारकिल्या समस्यांचो त्रास जाता जाल्यार तुळशीचे उदक फायदेशीर थारूंक शकता. तुळशीतले अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म तुमची रोग प्रतिकार शक्त वाढवपाचे काम करतात. हाच्या मजतीन हंगामी फ्लू सारकिल्या समस्या सहजपणान टाळपाक येता. खास करून बदलत्या हवामानात कांय दीस तुळशीचे उदक पियोवचे. आज बदलपी जिणे पद्दतीक लागून ताण जिविताचो एक भाग जाला. तुळशीच्या पानांतल्या अँटी डिप्रेसन गुणधर्माक लागून ताण उणो जावंक शकता. देव बरें करूं.